कोविड दुयेंत जावन वास्कोंतल्या चड जाणांक मरण आयिल्ल्यान लोकांच्या भलायकेच्या नदरेन वास्कोंत लॉकडावन करप गरजेचें आसा. दिसपट्टे तीग जाण कोविड दुयेंत जावन मरपाक लागल्यात. इतलें आसूनय लोक सुशेगाद आसात. ते कोविड दुयेंता संबंदान कसलेच नेम पाळनात. देखून वास्कोचो आमदार आल्मेदान मुख्यमंत्र्या कडेन विनवणी करून कांय दिसां खातीर वास्कोंत आतां तरी लॉकडावन करचें अशी मागणी थळावी नगरसेवक रोचना बोरकारान आमदार आल्मेदा आनी मुखेलमंत्री सावंता कडेन केल्या. एक वाईट गजाल आसा की आज आमच्याच वॉर्डांतले 2 जाण एक्सपायर झालेले आसा कोविडा खातीर. एक मांगरातले जी 47 ओल्ड लेडी आसा तिका कॅन्सरूय असलेलो आणि जो 60 इयर्स असलेलो जो बेलाबायचो ताका मातसो थंडयेचो आणि बीपीचो प्रॉब्लेम असलेलो. पूण एक वायट दिसता की आमच्याच वास्कोन चड मेजॉरिटीन गेलेले आसा कोविडा खातीर. आतां लोक हांगा वास्कोन पयले जाल्यार अशें दिसता की कांयच जावना कशें, कोण प्रिकॉशन्स घेयनासतना भोंवता, मास्क घालना तशेंच भोंवता. एक वायट दिसता की हो आनी वाडपा नाका म्हणून. हांव CMा लागीं मागता की आतां एक 8 दिसाचो तरी लॉकडावन करून पळोवपाचो वास्कोन, कित्याक ही चेन खंय तरी ब्रेक जावपाक जाय. कित्याक हो आतां व्हायरस जो आसा तो आतां वाड्याचेर पावलेलो आसा. लोकांक कितें त्रास जावपा नाका. हांव आमचे वास्कोचे MLA बाब कालूस आल्मेदा तेच्या कडेन मागता की तेणें खंय तरी एक ठाम डिसिजन घेवन हो एक लॉकडावन 8 दिसाचो घेवन पळोवपाचो. आमी तेच्या वांगडा आसाच प्रत्येक डिसिजनान. आनी हांव मागता की लोकांनी हेका सपोर्ट करपाचो म्हणून.